प्रितीच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत आयज नियाळ करता आसतना होच प्रश्न आमकां मांडुया, आमचें प्रार्थन कसलें काय. आमचें प्रार्थन करता आसतना आमी कसलीं मनशां व आमचें प्रार्थन देवाक मानता तसलें जावन आसा काय, हेच प्रश्न आमी आयज मांडुया. आयचीं वाचपां आमकां हेंच करूंक आपयतात. पयल्या वाचपांत हांवें पळयलां, ओझेस प्रवादी सांगता की आमी देवाची काकूट मागूंक गरजेची. आनी दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत थंय आमकां जेजू दोन तरेचे मनशाची वापर सांगता. एक मनीस जो आपल्या व्हडपणान आपल्या गर्वान भरलेलो आसलेलो तो, आनी एक खालती मनीस. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमी आतांच ही पळयल्ली आसा, जेन्ना आमी गर्वान भरतात न्हू, तेन्ना आमी देवाक मदें घालिनात. देव आमच्या जिविताचो मदलो भाग जायना जेन्ना आमी आमच्या गर्वान आमच्या व्हडपणान भोंवतात तेन्ना. आनी आमी हें आतांच ह्या धाकल्या वेपारींतल्यान पळयलां. हो फारिसेव जो येता आनी देवाक म्हणटा, देवा हांवें अशें केलां, हांव दुसऱ्या सारको न्हय, हांव सगळें हें करतां, हांव सगळे रिती पाळटां आनी आपलें सगळें दान दितां आनी सगळें आपणाचेरूच हांव 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 आनी देवाक तो पयस करता. आनी दुसरी जेन्ना आमच्या जिवितांत व्हडपण येता म्हज्या भावाच्या भावान भयणो, तेन्ना आमी आमचें पळयनासतना आमी दुसऱ्यांची नीट करूंक पावता. ते ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयल्या ह्या फारिसेवा भाशेन तो म्हणटा आपूण त्या दोन वसुलदारा भाशेन न्हय, आनी आमी दुसऱ्यांक खाला घालतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां एक काल्तिकायची मनशां जावंक आपयता. आमी प्राचीत काळांत आसा म्हणटकीर आमी हीच कृपा देवा लागीं मागूंक गरजेची. आमकां एक काल्तिकायेची मनशां, एक ल्हानवीक काळजाची मनशां करूंक. जेन्ना आमी ल्हानवीक जाता, जेन्ना आमच्या जिवितांत काल्तिकाय येता, तेन्ना आमी देवाची काकूट मानून घेता. देवाची काकूट कितें ती आमकां गोमन येता. आमचो देव काकूटसार, आमचो देव बाब आमची सदांच पातकां बक्षिता. आनी देव काकूट म्हणून आमकांय काकूटसार जावंक आयज आयचें वाचप आमकां आपयतात. मोगाच्या भावान भयणो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, दर एक क्रिस्तांव पार्लवदाराचें कार्य जावन आसा देवाचो मोग, जेजूचो मोग अणभवूंक. आनी जेजूचो मोग आमी कशी अणभवतलीं काय, जेन्ना आमी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरण्यांनी आमी आमच्या भावा भयण्याक काल्तिकायेन पावतलीं आनी देवाची हीच काकूट आनी हीच काल्तिकाय आमी दुसऱ्यांक दितलीं, तेन्नाच आमी जेजूचो मोग अणभवूंक पावतले. एकदां आमी हो मोग अणभवलो की ना, आमी हो मोग आमकांच दवरूंक न्हय, पूण आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचो. आनी आयचो विशय आमकां आपयता, आमचे मिसांवाची नदर मारूंक आपयता. आनी तेच परीन मिसांवाची नदर मारता आसतना आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयण्याकूय सांगाता एक बरो संबंद घडोवंक आपोवणें दिल्लें आसा. आमी तें आतांच सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. मोगाच्या भावान भयणो, हे कुरपेच्या नव्यानांत आसता म्हणटकीर आनी हे प्राचीत काळांत आसा म्हणटकीर आमचें मागणें एक काल्तिकायेन, एक ल्हानवीक काळजाचें मागणें जावं दी. जें देवाक मानता तसलें. जे ह्या दोन वसुलदार ताणें आपली पातकां उडकून देवाची काकूट मागली, तेच भाशेन आमचें मागणें जावं दी. जायते फावटी आमी अमके परिस्थितीन पडटा जंय आमी देवाची काकूट मागचे सुवातेर आमचेच व्हडपणान आमी भरून आमी दुसऱ्यांची नीट केल्ली आसा. तर मोगाच्या भावा भयणो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयज हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवाचीच कृपा मागुया की आमकां एक काल्तिकायेचें काळीज, एक ल्हानवीक काळीज दी म्हूण. जेन्ना आमी हें ल्हानवीक काळीज ह्या काल्तिकायेचे मनशां जातले, तेन्नाच आमी जेजूक, जो काल्ती जावन स्वर्गार थावन आमचे मदें जियेलो आनी देवाची काकूट सगळ्यांक दाखयली, तेच परेन आमी देवाची काकूट सगळ्यांक दाखोवंक पावतल्या. हीच कल्पना मनांत धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया.